गोंयच्यो 5 वर्सां पुराय जाल्ल्यो कॉलेजी गोंय विद्यापीठा कडेन स्वयंशासीत दर्जा खातीर अर्ज करपाक शकतल्यो। ते उपरांत ह्यो कॉलेजी स्वताचो अभ्यासक्रम स्वता थारावंक शकतल्यो। विद्यापीठाचो कुलसचिव विजयेंद्र कामतीन प्रुडंटाक ही गजाल उलोवन दाखयली। स्वयंशासीत दर्जो मेळचो म्हूण सध्या चौगुले हे एकेच कॉलेजीचो अर्ज आयला। नवीन जे कोर्सेस येतात, जे थोडे कोर्सेस जे आमगेले एफिलिएटेड कॉलेजेस करूंक सोदतात, तो तांचे जे मना प्रमाणे जायना आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा तें युनिफॉर्म डेव्हलपमेंट इन टर्म्स ऑफ जे एकेडमीक जे रिक्वायरमेंट आसा तो एक्चुअली फुडें व्हरपाक ऑटोनॉमी म्हणटा ती एक बरी गोश्ट आसा। आतां ह्या वर्सा अनावन्स केला म्हणटकूच ह्या वर्सा तर जावपाना, ही मिडल ऑफ द एकेडमीक इयर आसा। सो फुडल्या वर्सा जे कोण तर जे आमगेले जे हांगा गोंयान कॉलेजीस आसा तांकां तर हो ऑटोनॉमी तर एप्लाय करपाक जाय, तांच्यांनी आतांच ताजी सुरवात करूंक जाय। गव्हर्मेंट ग्रांट्स जशे सद्या चालू आसा, जे आमगेले ग्रांट इन एड पॅटर्न म्हणटात, तोच प्रमाणे तो ग्रांट कंटिन्यू जातलो। पण इतलेंच की हो ग्रांट सद्या जे प्रोग्राम्स आसा ज्या कॉलेजांनी त्याच प्रोग्रामांक फक्त मेळटले, आनी सपोज कॉलेजीन तर नवीन प्रोग्राम तर करूंक सोदता, त्या प्रोग्रामाक तर गव्हर्मेंटा कडल्यान फ्रेश परत एप्रुवल घेवचें पडटलें नवीन प्रोग्रामाक। प्रत्येक कोर्साचे जे सिलेबस हे ऑटोनॉमी जे ऑटोनॉमस कॉलेजीस आसा ते तांच्यानूच ताजो सुदारणा करूं येता किंवा चेंज करूं येता जशें जाय तशें। एक म्हणजे चडांत चड तर ऑटोनॉमस कॉलेजीस तर आयले गोंयान, युनिवर्सिटीचे जो कामाचो जो आतां सद्याक प्रेशर आसा तो कमी जातलो। हें अनावन्स करतकूच हालींच आमगेलें पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज तांच्यांनी एक एप्लिकेशन केल्लें आसा की ते ऑटोनॉमी स्टेटसाक एप्लाय करूंक सोदता। सो सद्या आमी तें प्रोसेस चालू आसा ताजो। फाटले विधानसभा वेंचणुकेंत गोंयच्यान कथीत पेड न्यूजाच्यो वट्ट 9 केशी केंद्रीय वेंचणूक आयोगा कडेन नोंद जाल्यात। संबंदीत उमेदवारांक नोटीशी धाडल्यात आनी आयोग चवकशी करता। फाटले 4 वर्सांत 17 राज्यांतल्यान मेळून 1400 वयर केशी आयोगा कडेन पावल्यात। वेंचणुकेच्या खर्चाचेर नजर दवरपा खातीर खासा फांटोय केला। ते शिवाय अशे गजालींचेर आळाबंद उरचो म्हूण हो फांटो आयकर खात्याची मजत घेतलो। सध्या वेंचणूक आयोग पेड न्यूज प्रकरणाची केशींचेर सुनावणी घेता। फाटल्या 4 वर्सांत 17 राज्यांनी जाल्ले वेंचणुकांनी 1400 कथीत पेड न्यूजाची प्रकरणां उक्ताडार आयल्यात। आयोगा कडेन ह्यो केशी नोंद जाल्यात। पीटीआय खबरां संस्थेच्या रिपोर्टा प्रमाण सगळ्यांत चड 523 केशी गेल्या वर्सा पंजाब विधानसभेचे वेंचणुकेंत घडल्यो। ते उपरांत गुजरातात 414, हिमाचल प्रदेशात 104 आनी कर्नाटकात 93, उत्तर प्रदेशात 97 पेड न्यूज केशी, उत्तराखंडात 30 जाल्यार गोंयच्यान 9 केशी नोंद जाल्यात। केरळात 65, आसाम 27, तामिळनाडू 22, पश्चिम बंगालात 8 आनी बिहारांतल्यान 15 प्रकरणां नोंद जाल्यात। ही प्रकरणां नोंद जाले उपरांत आयोगान संबंदीत उमेदवारांक कारणां दाखय नोटीशी धाडल्यो। वेंचणूक आयोग सध्या हे केशींची सुनावणी घेता। पेड न्यूज प्रकरणांक आळाबंद हाडपा खातीर आयोगान वेंचणूक खर्चाचेर नदर दवरपी सेल तयार केला। त्याच प्रमाण वेंचणुके वेळार आर्थीक वेव्हारांचेर नदर दवरपाक आयोग आयकर विभागाचे टीमीची मजत घेता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सीसीई पद्दतूच भुरग्यां खातीर योग्य। आज मेरेन कितलेशेच आयोग नेमून हाचेर अभ्यास जालो, मात अजून मेरेन सीसीई सगळे कडेन लागू करप शक्य जाली ना। युरोपीय लोकांनी जी पद्दत लायली तीच आजही चल्ल्या। हें बदलून सगळ्याक सीसीई लायल्यार भुरगीं शिक्षणांत सारकीं वयर सरतलीं अशें प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार म्हणटात। केपें अर्बन सहकारी सोसायटीचे वर्सुकी दीस सुवाळ्यांत तो उलयतालो। 3 वरां बसून पेपरान जो मनीस इंग्लिशींतल्यान बरोवंक शकता, ताका कळटा अशें ना, पण बरोवंक जो शकता, कन्सेप्ट कळटा अशें ना, कन्सेप्ट कळटा पण बरोवंक शकना असो फेल जाता। आनी कन्सेप्ट कळना आनी पाठ करून ते पेपर बरयल्लो मनीस जो आसा तो पास जावंक शकता, अशी शिक्षण पद्दती, ही परीक्षा पद्दती। त्यामुळे 3 वरांनी जिवनाचें परीक्षण जायना। जिवनाच्या परीक्षणा खातीर सततचें ऑब्झर्वेशन लागता। टिचराचेर विश्वास जर दवरलो आनी ह्या टिचरान जर ताचे सगळे पैलू जर हेरले आनी अत्यंत जागरूक रावन जर ताची नोंद जर केली जाल्यार शिक्षणाचो अपलिफ्टमेंट जावंक शकतलो अशें म्हाका दिसता।
खणबंदीक लागून गोंयांतले बाजार थंड पडल्यात. दर वर्स हजारांनी रुपया मोडपी लोक आता पयली भशेन बाजार करनात. ताका लागून धंद्याक बरोच मार बसला. बाजारांत फेरीवाले चड आनी गिरायक उणें अशी परिस्थिती. आमदार म्हणटात गणपती बाप्पानच आता खणबंदीचो प्रस्न सोडोवचो. चवथीची जितली उमेद सामान्य लोकांक तितलीच पसरकारांक. चवथ आयली की गोंयकार फाटी फुडें पळयनासतना पयशे मोडटात. पूण अंदू मात परिस्थिती तशी ना. वास्कोच्या पसरकारांची परिस्थिती पळयात. येयल्या बरोबर 3000 4000 5000 गिरायक करी बाय. एक मनीस ना आमचे फुड्यान व्यापारात. आमका वर्षाचे इतले गिरायक जाताले अनो गिरायक ना. एप्पल सस्ता रह के भी गिरायक के पास पैसा नहीं खाने के लिए, माइनिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. लोगों के पास पैसा नहीं है त्यौहार करने के लिए. खणबंदीक लागून बाजाराक बरोच मार बसला. कुडचडे मार्केट सामकेच आमगेले सामकेच डावन जाला. फोगा वटेन तर कोण येवपाकच तयार ना आनी आमगेले सामकेच अजून तर 20% पासून गिरायक ना. खणबंदीक लागून येणावळीचे साधन ना. सणा परबेक पैसो मोडटले जाल्यार लोकांची बोल्सां रिकामी. मायनिंग बेल्ट टोटल बंद पडल्या कारणान टोटल लोकांची परिस्थिती बिगडल्या. लोक अशी पैसे मोडटाले की 20,000 20,000 15,000 अशी खर्च करतात. ती परिस्थिती आता उरना. खणबंदीक लागून कुडचड्यार बाजारात तर सापच मंदी. आमदाराक सुद्धा आता देव सोडून कोणूच दिसना. आणि मागता की देवाकडे गणपती बाप्पाकडे की ह्या वर्सा चवथीच्या निमतान गणपतीचेर आमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद दिवं की हे आनी फुडें घेवन वयचे न्ही आनी लिगल मायनिंग ह्या वाठारांनी चालू जावपाचें हांव देवाकडे गणपती बाप्पाकडे मागता. दिशांत परब आणि मयूर नाईक प्रुडंटा खातीर. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.